नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येक देवकार. आमचे भितर आसात एक सोशल वर्कर प्रतिमा कुतिनो. प्रतिमा आज हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे प्रतिमान काल एक मोठ्या इश्यूक तोंड फोडला आनी तो म्हणटा तो जिल्हाधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंयचें जें आसा मातांनी साल्दना हाच्या नांवान जें संकुल थंय उबें केलां तातूंत भितर जावपी भ्रश्टाचार. आनी तातूंत भ्रश्टाचार असो की प्रत्येक हाका एक सादें डॉक्युमेंट घेतल्या जाल्यार पसून तुका अमकेच पयशे दिल्या बगर एक्स्ट्रा पयशे दिल्या बगर डॉक्युमेंट तो मेळना तुका. सामकें 100 रुपया धरून 10 लाखां मेरेन थंय लाच मागतात. आनीक ह्या इश्यूचेर प्रतिमान आवाज काडला. प्रतिमा पयलीं तुका येवकार दिता आनी तुवें हो आवाज काडलो म्हणून तुका शाबासकी दिता, कारण होच आवाज हाज्या पयलीं गोमंतकान काडिल्लो आनीक ताजो व्हडलो बोवाळूय जाल्लो, पूण मागीर परत थंड पडलो आनी मागीर आतां परत सुरू जालां. सो काल तूं जेन्ना हाका मेळ्ळें आमच्या दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी अश्विन चंद्रूक मेळ्ळो तेन्ना ताजो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो तुका? पयले सुवाते नमस्कार सगळ्यांक आनी देव बरें करूं म्हणटा सुशांत बाब फॉर कॉलिंग मी ऑन गोमंतक टीवी फॉर दीस डिस्कशन. वेल, सिन्स यू हॅव स्टार्टेड वीथ दीस एस्टरडेज टॉपीक, कितें जालें म्हाका फाटल्यान कांय दिसा साकून म्हाका खूब कंप्लेन्स येवपाक लागिल्ल्यो की यू हॅव सीन नाव प्रतिमा इज बिकम अँड वर्किंग फॉर गोवा अँड गोवन्स. सो टुडे आय हॅव गॉट द विंग्स टू टेक अप एनी इशू. म्हाका दबाव ना. सो विच एवर आर क्लोज टू माय गोवन्स आनी खंय तरी जस्टीस जाय, खंय तरी कोणाचेर इनजस्टीस जाता जाल्यार हांव आतां लायक अ फ्री बर्ड आय जस्ट गो टू हेल्प. हांवें सगळें सॅक्रिफायस केलां आनी चिंतलां की गोंय आनी गोंयकारां पासत पयले प्रायोरिटी दवरची म्हणून. काल जेन्ना हांव गेलें, हांव बाब आमचो सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट जो आसा बाब अश्विन चंद्रू, ही इज एन IAS ऑफिसर. आय वेंट एंड आय फिल्ड अ पास दॅट आय वॉन्ट टू मीट यू. ताणें परतून तो पास धाडलो आनी तेजे सॅक्रेटरीक विचारपाक लायलें वॉट इज द पर्पज ऑफ प्रतिमा कमिंग. आय टूक अ नोट, हांवें नोट केली आनी जालें आय एम कम टू डिस्कस विथ यू द ग्रीवियन्सीस अँड द करप्शन, हाय करप्शन विच इज गोईंग ऑन बिलो युअर नोज इन युअर ऑफिस. सो आय वॉज गिवन अ गुड वेलकम. आय हॅड अ discussion with him, healthy discussion of 30 minutes. आणि ताका हांवें सांगलें इट्स नॉट दॅट यू डोंट नो म्हणून. वी नो दॅट करप्शन इज गोईंग ऑन फॉर एजीस एंड येस समवे आय ब्लेम पीपल ऑल्सो बिकॉज आपली कामां जावपाक जाय आसलें कामां जावची ना म्हणून विटीन त्या दितात. सो दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करप्शन बट समवे इट हॅज टू स्टॉप. सो हांव काल वचून ताका सांगलें की बाबा म्हणलें तुज्या ऑफिसान म्हणलें टॉप टू बॉटम म्हणलें करप्शन आसा. विदाउट नेमींग एनी वन आय टोल्ड हिम. Of course, what I had to talk to him personally on personal level I have told, but in the media I have not removed names. कित्याक म्हाकाय कोणाची म्हाका खबर आसा तांची बायल भुरगीं आसा तांकांय खंय तरी नांव टार्निश जाता ते करूं, पूण तांकां एक चान्स दिवपाक जाय म्हणून हांवें तांची नांवां काडूं ना. बट येस तुका सांगता सुशांत, सिनियर सिटीजन देखून विटेतात. कितें आपले कामाक लागून वता जाल्यार आयज यो फाल्यां यो, ऑफिसर ना, टायपिस्ट ना, मामलेदार ना मागीर पळोवया 15 दीस लागतले, 1 म्हयनो लागतलो. आनी थंय न्ही भरिल्ले आसा जायते तांचे मनशां, कळ्ळें तुका न्ही. ते एजंट जे आसा पळय ते असले काम करपाचे ते कितें करतात, तूं 500 रुपया घातले न्ही जालें तुजें काम. तुका कितें जाय, 1 दिसा भितर जाता तुजें काम. 200 रुपया घातले न्ही दिसते कितें कितेंय काडपाक देखून जाय जाल्यार थंय खंय कितें एक एप्लिकेशन देखून करपाक कितें फॉरवर्ड करपाक 100 ते 500 रुपया तांचें आसा. बरें तें बरें आसा. कन्वर्जन्स आसता पळय ते टायम्स बॉन्ड म्हणून आसता, तें बरयल्लें आसता. टायम्स बॉन्डाचेर बरयल्लें ना की अमके स्क्वेअर मिटर जाता की इट हॅज टू गो टू मिनिस्टर म्हणून. आतां ना प्रतिमा कितें जाता तो तें बरयल्लें ना हें जरी खरें आसलें जाल्यार मिनिस्टरान रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक नोट घाल्लो की 1000चे वयर जर कितेंय आसलें जाल्यार आपल्या कडेन धाड म्हणून. देन जे लॉ डिपार्टमेंट आसा तांणी एक क्वेरी काडून सांगलें की हे आमचे कितें मिनिस्टर कॅनॉट call up the no cannot call the file because it's a prerogative of the this one the collector is the authority, exactly, not minister. See, when I spoke to Chandru, no then that note has been withdrawn, but the system which was started it is still there. See, as far as I know, I was being told by a person who has applied. त्या मनशाचे कितें तरी 2000 मायल्स हें आसा कन्वर्जन करपाक. त्या मनशान खंय वचून सांगलें ताका, त्या एजंटान सांगलें खंय 1000 असल्यार तुका 2 लाख दिवपाक पडटले आनी समज 2000 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार तेच्या वयर आसा जाल्यार तुका 4 लाख दिवपाक पडटले. नाव दॅट पर्सन आस्क्ड तुमी कोणाक हे पयशे, खंयच्या ऑफिसराक ना हे म्हणपाक खंय उमके जाता की मिनिस्टराक वता, 1000 जाता की मिनिस्टरा कडेन फायल वता.
when I questioned Chandru yesterday, IS officer, the collector, he said no, it is not. I said, don't you think bureaucracy, if कायद्यान ते तुमच्याच कडे येवपा जाय, मंत्र्याकडे वचपा जाय. He said no, we are the whole and soul. So then I said that somewhere even the minister's name is getting defamed. If not, then minister should make a statement. हांव कितें म्हणटा, जावं तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, जावं तो TCP मिनिस्टर, TCP आमचो कोण आसा तुजो विश्वजीत राणे, रेव्हेन्यू आमचो कोण आसा बाबूश मोन्सर. आतां व्हडली व्हडली एलिगेशन तुमचेर पडटा आनी तुमी समज घेना, सो यू शूड कम आउट एंड मेक अ स्टेटमेंट, क्लियर इट टू द पीपल ऑफ साउथ गोवा. कित्याक खूब लोक आपले कश्टाचे पयशे तांच्यान जायना, तांचेच जमिन्यो तांचेच हें करपाक कंजर्वेशन करपाक तांकां उलट आनी पयशे दिवपाक पडटा. आनी वर्स्ट पार्ट इज आय एम टेलिंग यू डायरेक्टली दॅट इवन मामलेदार आनी कलेक्टर, अरे मामलेदार आनी कलेक्टर, अरे तुमी इतले शिकयला तुमकां आवय बापायनी, तुमकां तें पोजिशन मेळना, तुमकां पगार मेळटा मरे 70, 80, 1 लाख 2 लाख पगार आसा तांकां, म्हयन्याचे एंडींग इतले लाखांनी पयशे मेळटा तांकां, मागीर आनी तुमकां कसली आस आसा? ऑर इज इट द मिडल मॅन, ब्युरोक्रेट्स ऑल्सो, सादे खंय प्युना कडेन देखून वतले जाल्यार प्यून मुखार घालपाक खंय ताका खंय 200 रुपया तिकोवपा पडटा. सो दीस इज नॉट करप्शन. हें वॉट लेवल तुमकां पगार मेळटा. आनी राव म्हाका एक सांग सुशांत, हांवें काल म्हणलां तशें, आमी कितेंय इशू आसले म्हणटात गोंयचे भायलो, गोंयचो भायलो, पूण तूं म्हाका सांग सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान तूं पळोवपाक गेल्यार 99% सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणी काम करतात. एक तो सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ताका काल सांगला हांवें, तो आसतलो, ही इज एन आउटसायडर, ओके, IS ऑफिसर, सो ही इज टेकन द चार्ज. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट ऑल द मामलेदार्स, ऑल द कलेक्टर्स, ऑल द स्टाफ, ऑल द ऑफिसर्स टील डावन लेवल द प्युन्स आर आर गोवन्स. सो तुमी गोंयकार जावन तुमकां इतलो पगार मेळून गव्हर्मेंट सर्वंट आसून तुमकां सगळें आसा मरे, तुमकां फाल्यां पेन्शन आसा, तुमी कित्याक ते गरिबांक भायर सरल्या? हातूंत भितर एक सामको सगळ्याक व्हडलो गंभीर आरोप जाला की हे पयशे मंत्र्याक दिवपाक जाय. हय. सो हांव नो म्हाका एक सांगता, विदाउट एनी फायर they can be smoke. Yeah. So what you, yeah. So that is what I am telling you. Corruption in BJP today, Sarkaran, top to bottom has corruption asa. They everything, any file, anything, 20% commission. You want to rosto करपा आसा तेजे commission. हांगा सगळी लूट चालू जाल्ली आसा. तुका कितें दिसता ते बसल्या? They are not, because they think ते पयशे करतले 5 वर्सां परतून बसतले, लोकांक 5-5, 10-10 हजार दितले, परतून जिखून येतले. सो करप्शन इज, हांव लोकांक तें सांगूंक सोदता, चूज वायजली, सिलेक्ट वायजली एंड इलेक्ट वायजली म्हणून. हे आमचेच लोकांची मिस्टेक जाता. मागीर इलेक्शना टायमार तांकां ते 5-10 हजार व्हडले दिसता, पूण तांकां खबर ना की 5 वर्सां हेंचे रगत पिडून ते पयशे काडटा. प्रतिमा, काल तुवें एक तांकां लोकांक आव्हान केलां, हय, की असले जर कितेंय केसी आसल्यार आपल्याक म्हऱ्याक घेवन यो म्हणून. सो हाव यू आर गोइंग टू टॅकल दीस टायप ऑफ? नो, तुवें म्हणलां की आपूण थंय येवन जर हें बंद जालें ना जाल्यार घेराव घालतले म्हणून. And I'm definitely telling you, you have seen my work for the last 25 years. Okay, I must have been on any front ranking positions. महिला काँग्रेस अध्यक्ष तिकून गोंयचे जावन गेले, हांव स्टेटीचे आनी यूथ काँग्रेस अध्यक्ष तिकून जावन गेले, तशेंच डेप्युटी चेअरपर्सन जावन गेले मारगांव म्युनिसिपालिटीचे, हांव मार्केट चेअरमॅन आशिल्लें. इट वॉज मी, यू टेल मी, बिफोर मी एंड आफ्टर मी, which market chairman you have seen, like Pratima Kutino used to take police force and securities and encroachment clean करताले. रस्त्यार विकतात ते काडून अनाथ आश्रमाक व्हरून दिताले. आता ते एनक्रोचमेंट अलाव करतात. आता काय नो, today's day I can see only councillors, sorry to say, they are my ex colleagues, my friends also, but today's day if you see, councillors have come to that level, like only have become poster girls and poster boys. They are allowing. ते क्रिसमस आणि न्यू इयराक फक्त ते आमदारा बरोबर फोटो घालतात, टोपयो घालतात आनी कितें तितलोच मेकअप लावन ते उबी रावतात. दॅट इज नॉट द वे. कित्याक हांव कितें म्हणटा, सिरियस चार्ज करता. पयर दनपारा हांव आय वॉज गोईंग टू द सुपर स्टोर, ओके, मारगांव फ्लायओवरा कडेन सकयल ते जंक्शन आसा खबर आसा, थंय येद्दो व्हडलो फोन, 2 एक भुरगो पडलो, तकलीक मार पडलो, 4 दुसरे आनी 2 जाण भुरगे पडले ते फोनात. त्या फोनाक मग घालात न्ही, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, बोर्ड घालात, रातचे फोडलेले 2 जाण भुरगे, कोणी डॅमेज जावन मेल्लो जाल्यार कावन्सिलर्स ड्युटी इट इज, यू आर द वॉर्ड कावन्सिलर, MLA सेकेंड, MLA आनी व्यवस्था करून पयरूच जाल्लो आनी परतून केबलिंग करता खंय. म्हणजे हें कळ्ळें तुका कितें तें? लोकांक कितें दिसता, बरें दिसतलें, अरे आमगे दारां रस्तो जाता, पूण तांकां खबर ना ह्या रस्त्याचेर हांकां कमिशन आनी ओमिशन हांकां भरून आसा म्हणून. सो दीस पीपल आर ओनली बिकम पोस्टर गर्ल्स एंड बॉयज. तूं दिवाळीक पळय, क्रिसमसाक पळय, ईदाक पळय, व्हडलो आमदाराचो फोटो आनी तांचो पोस्टर गर्ल एंड बॉयज जाल्ले आसा. यू हॅव एवर सीन माय पोस्टर्स एनीवे? यू विल नेवर सी देम. Though I was there even as an ex-councillor in the ward and deputy chairperson and कितें महिला काँग्रेस देखून प्रेसिडेंट, हांवें केन्नाच पोस्टर लावना. कित्याक वी बिलीव इन वर्किंग ऑन द रोड, लोकां खातीर काम करात. पोस्टर गर्ल्स जावपाचे आनी बॉयज ते सोडात. प्रतिमा, तूं काँग्रेसीक आशिल्लें, हय, तूं आपाक आशिल्लें, हय,
आनी तुवें जायते एजिटेशन्स केल्यात इवन तुका वेळ ना तुजेर इवन एटॅक जालो जेन्ना आपाचे हाका गेले तेन्ना ऑफकोर्स. आतां तूं हातूंतल्यान भायर आसा आनी तुजे एजिटेशन्स किंवा तुजे इश्यूज घेवप चालूच आसा. कितें फरक दिसता तुका पयलींच्या आनी आतांच्या तेजेर? फरक इतलो दिसता की दॅट येस आय हॅव मेड माय नेम एज ब्रँड प्रतिमा कुतिनो. टुडे आय एम नोन एज एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो वेर एवर आय गो. हांवें खूब काम केलें, हांवें खूब पळयलें देखून पक्षाकनी हांवें पयला एक्सपिरियन्सूय केल्ले आसा. हांव ना म्हणना, आयज परतून हांव आनीक फावटी सांगता. माय आयडियोलॉजी वॉज विथ काँग्रेस, नो डावट अबाउट इट. आय वर्कड, आय स्लॉग्ड, आय टूक केसीस ऑन मी फॉर बिकॉज ऑफ काँग्रेस एंड द आयडियोलॉजी बिकॉज आय फायंड दॅट आयडियोलॉजी म्हाका क्लोज म्हणून. पूण खंय तरी म्हणी हांव फ्रस्ट्रेट जालें तेन्ना दिगंबर कामती असले मनशा लागून म्हाका बॅक स्टेप केलें म्हणून आनी आय लेफ्ट द पार्टी इन हेस्ट यू नो. आणि दॅट इज वन मिस्टेक विच आय कमिटेड. सो आय वॉन्टेड टू रेक्टिफाय दॅट मिस्टेक एंड आय एम अ कमिटेड पर्सन. हांवें आपाक गेलें, जॉयन जालें, तांकांय नेम दिलें, फेम दिलें, वयर हाडलें. बट देन आय सॉ दॅट नो, ऑल थिंग्स आर नॉट द सेम म्हणून. in a very good way I have resigned. हांव सगळ्यांक बरें मागता थंय. I wish them all the best. But the thing is that no, my ideology was not that. आपाची ideology was not matching to me. But today I am going akla chalore and I have decided that let me go with the flow because for me today what is important, end of the day कितें important आसा, गोवा एंड हांव कोणाक लागून काम करता, म्हजे आदोगासी हांवें सॅक्रिफायस केला, हांव प्रॅक्टीस करना. कित्याक? Because I have sacrificed my life. I have decided that I will work for Goa and Goans till I can. And nobody can stop me now. आणि म्हाजेर कोण दबाव हाडपाक शकना. हो इशू कित्याक? त्या दीस बोमा गेल्लें हांव. 200 बायलांनी अरेस्ट केल्लें, बोमा पावल्या, म्हाका तेंची लोकांनी आपयलें. त्या दीस म्हाका शुगर केनाक लागून थंय संजीवनीन आपयलें. खंय फार्मर्स वर एजिटेटींग एट आझाद मैदान. आय वेंट देर, आय वॉज अरेस्टेड, डिटेन केलें म्हाका. बट त्या बायलांनी सांगलें प्रतिमाक सोडना जाल्यार आमी हांगासान हालपाना. आता त्यांचे डिमांड जातले. सो आय कॅन गो एनीवेअर, एनी इशू आय कॅन टेक विच इज क्लोज टू माय हार्ट अँड पिपल्स हार्ट. प्रतिमा, तूं म्हणटालें तशें आतां काँग्रेसीची आयडियोलॉजी तुजी आयडियोलॉजी आनी आपाची हें कितें डिफरन्स आहा आप आनी काँग्रेसी भितर? सी एक्चुली दे आर ओपोजिशन पार्टीज, नॅशनल पार्टीज, नो डावट अबाउट इट. बट देन एज यू सी यू नो, तूं जेन्ना एक घराक जल्माक येता आनी तूं थंय व्हडलें जाता, तुजे वॅल्यूज, तुजे वेज, युअर अपब्रिंगींग सर्टन हें जाता आनी तुका फाल्यां समज कोणें पुस्तकें घेतलें, सो दॅट डिफरन्स यू नो वॉट इट इज, ओरिजिनलिटी. सारकें पळय आतां कितें जाता, काँग्रेसीक तूं मातशें मेकळें आशिल्लें आनी आपाक भितर मातशें तुका बांदून दवरिल्लें. या युट्यूब पयलें आसतलें वेन आय वॉज इन काँग्रेस, कंटिन्युअसली आय वॉज ऑन द स्ट्रीट्स, कंटिन्युअसली ऑन द रोड्स, टेकिंग अप इश्यूज लायक सिलिंडर म्हारग जावं, कांदो म्हारग जावं, मागीर तुजे नाल म्हारग जावं, सॅनिटरी पॅड्साचे GST लावूं, खंयचो इशू जावं, विडियोज, पेन्शन स्कीम, लोकांक लागून पॅरा टिचर्स खूब केलें. आणि that freedom was there, that nobody was there to stop me, you know, you can do it, you can be yourself. But in you all only have carried on your papers and people also have seen me. Their ideology is different. It is like, you know, you get orders from Delhi. See, you cannot compare Delhi model to Goa model. गोंयचे आमचे दुसरेंच आसा. तूं भायल्यान विंडोतल्यान पळय कितलो इशू आसा, शेतकारांचो, हेजो तेजो, IT सेला हेजो सांगेचो, बोमाचो, कोणाचो विरडी, मागीर फार्म शुगरकेन एजिटेशन, जायते करप्शन, हेजेर रस्ते ना, ताजेर म्हाका ताजेर उलोवपाक जाय. म्हाका तें दिल्ली मॉडल घेवन हांगा पटना तें. सो दॅट लेवल इज डिफरंट. यू आर इन गोवा, टॉक अबाउट गोवा एंड फायट फॉर गोवन इश्यूज. Still then why they are saying that South Goa should go for them? See, it is after all India alliance and the decision will be taken with by the national leaders. But I don't find anything like that, because if you go to see, if there are 2 MLAs of AAP in South Goa, okay, elected, there are equally 2 MLAs of Congress in South Goa. This is my personal view. And thirdly, I am saying that MPs also. No, and the second अनेक हे आसा, तूं फकत हे केला. आतां फकत 2 उरल्यात. हाजे पयलीं 7 जाण जिखून येयल्ले. ओन्ली दे हॅव शिफ्टेड. ताका लागून 2,000 पावले. बट देन हांव कितें म्हणूं सोदता, 7 जाण गेले आसतले आमदार, पूण द वोटर्स कॅन नॉट शिफ्ट. 7 जाण जिखून येयल्ले. बट द वोटर्स कॅनॉट शिफ्ट. एक चल, तूं फेवरीट पॅट आसतलो एक आमदाराचो, एक तितूंतले 200 वचपाक शकता, पूण 2,000 वचपाक शकना. सो काँग्रेसाचें कितें आसा, काँग्रेस इज स्ट्रॉंग इन सावथ, दॅट इज माय पर्सनल व्यू. एंड सिटींग MP जो आसा तो देखून विनींग MP आसा पळय, बशिल्लो आसा पळय. सो आय थिंक काँग्रेस हॅज मच होल्ड ओवर हियर. I don't mind. I feel if they go for in north as AAP alliance, then it's fine, pretty fine. But Southak I don't see the reason, because तुम्ही म्हणलं तशें 7 जाण गेले, टोटल कितले आशिल्ले सावथाचे आमचे 9 जाणां.
एक्झॅक्टली सो 9तले 7 जाण वचूं बट काँग्रेस वोटर्स आर नॉट गॉन काँग्रेस सीट्स वोट्स आर देअर ओनली इंटॅक्ट सो इट इज अ विनिंग सिच्युएशन फॉर काँग्रेस मोर देन आप इन साउथ प्रतिमा तुका अशें दिसना की तुवें आज आपाक आशिल्लें यू वूड हॅव बीन द साऊथ गोवा कॅन्डिडेट See, last time in Congress also my ticket was done for member of parliament. Maka already माझी ticket MPची जाऊन दिकून आयली. But for some reasons again, I don't want to talk that I've forgiven them. But this Digambar Kamath was the leader of opposition. And these people, they played dirty. They played dirty, are gone to BJP and they have shown their true colors. Pratima is here for people of Goa and Goans. So ते उलोवन फायदो ना आनी आतां देखून म्हाका सांगिल्लें म्हाका वेन्झी बाबान जेन्ना रिजायन जावपाचे पयले 2 म्हयने पयले एक मिटींग धरली आनी थंय सगळे लिडर आशिल्ले क्रूज बाब आशिल्लो एंड दे टोल्ड मी दॅट वी वूड लायक टू पुट यू एज अ साऊथ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट एंड आमी डिमांड करुया म्हणून पाथ्रू एंड यू शूड बी देर बट फॉर मी I feel like no, I think my priority now is right now to just work for the people. I have not taught anything and I am not chasing anything, Sushant. कितें येवपाचें आसल्यार येतलें आपशी येतलें with the blessings of the people what I am working. आयचे दिसा I am not running after anything. So that doesn't matter to me. Any intention to come back to again to your parent party, Congress? See, right now I am saying I am just working and working and working. हांव आतां I am become a running horse, you know. हांव फक्त धांवता and I am not looking behind and I am not chasing anything because म्हाका दिसता it's running in my blood. The passion to work. आयज कांय पोजिशन ना म्हजे कडेन एक टायमार फ्रंट रँकींग पोजिशन आशिल्लें बट आय हॅव सीन वन थिंग यू डोंट हॅव टू बिकम अ CM or minister or MLA or councillor or a punch ward member to work and do work for people. टुडे आय थिंक म्हाका चड खूब आनी चड म्हजो रिस्पेक्ट वाडिल्लो आसा लोकांच्या दोळ्या मुखार हांव जेन्ना म्हजे पळयतां म्हजे फ्रेंड्स म्हाका धाडटात म्हजो व्हिडिओ येतात तेन्ना खंयच्या चॅनलाचेर ते कॉमेंट्स कितले पॉझिटिव्ह येता दॅट आय एम टेकिंग एज ब्लेसिंग एंड येस भगवान के घर में देर है अंधेर नाही आहे सद्याचे जे गोंयचे सरकार आसा हय ताचे विशीं तुका कितें म्हणपाचें हांव तुका तेंच सांगता न्ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम सगळें हें चलिल्लें आसा आरे तें सरकार कोणाचें सरकार तें सरकार फक्त BJP नांवाचें सरकार तें सरकार एक्चुअली काँग्रेसाचें सरकार मरे तितूंत कितले जाण आमचे काँग्रेसाचे आमदार वचून बसल्या ते पळय मरे फक्त आपल्या सेल्फीश गेनाक लागून दे आर नॉट गॉन फॉर पीपल इफ दे आर गॉन फॉर पीपल यू कूड हॅव सीन दॅट डिफरन्स अँड चेंज मिनिस्ट्री मेळटा पोजिशन मेळटा आपल्या चल्याक फाल्यां टिकेट मेळटली म्हणून हे गेल्या पूण दे डोंट नो दॅट ट्रूथ प्रिवेल्स लास्ट आनी खरें ते घेतले आनी देवाक फटोवन गेल्या कोणानी कोणें देवाचेर शपथ घेवन गेल्या बट सो गॉड इज देर यू ऑल्सो नो सकाळीं उठल्यार तुवें देवाक पांय पडटा आसतलो हांवूय म्हज्या जेजूक पांय पडटा सो वी नो गूड इज देर एविल इज ऑल्सो देर ते आर रन आफ्टर पोजिशन मेळना हांकां तेका लागून गॅसीचेर दवरल्या न्ही तांकां देवा फटयल्या पण पोजिशन मेळना आनी कितले म्हणून कोण कितले म्हणून वॉट टर्म मेळीत तांकां तुका दिसता नेक्स्ट टर्म मेळटलो लास्ट टायम जे लोक बिट्रे करून गेल्ले काँग्रेसाक जिखून आयिल्ले आनी बिट्रे केल्ले आनी BJPत गेल्ले आपल्या फायद्याक लागून तूं म्हाका सांग कितले जाण परतून निवडून आयल्या सो दॅट्स वॉट आय एम सेयिंग न्हू खंय तरी एक तशें करून हें आसपाक जाय यू हॅव टू हॅव अ हार्ट सो तुजे सद्याक आतां पॉलिटिकल प्लॅन्स काय नात माय पॉलिटिकल प्लॅन्स काय नात जेन्ना आसतले एंड जेन्ना दिसतलें तेन्ना यू विल बी द फर्स्ट वन आय विल कॉल एंड टेल डोंट वरी अबाउट इट बट वन थिंग माय वर्क विल कंटिन्यू फॉर Goa and Goans even tomorrow in future if I choose to go I will decide 10 times where I will be comfortable where I will get the freedom to work where nobody you know I'm unstoppable and I don't want that दबाव नासपाशिरी पडना ना हें कर तेच स्टेटमेंट कर हेजेर उलय ताजेर उलोवप ना तें म्हाका नाका काम करपाचें स्ट्रेट करपाचें दबावाचेर करप ना आनी डेफिनेटली सुशांत बाब इफ विच एवर पार्टी आय मायट डिसायड I will tell you because okay. Of course I have been a politician but I have taken a role of doing activism now which I am doing pretty good. Let me do and fight for Goa. Election time asa. So हे आशिल्ल्यो प्रतिमाबाई कुतिनो प्रतिमाबाई म्हणटा की सद्याक राजकारण पुरो सद्याक समाजकारणाचेर भर दिवया आनीक म्हाका दिसता की सद्याकची गोंयची स्थिती आसा ती पळयल्यार अशें प्रतिमा सारके आनी एक 3-4 जाण फुडें येवपाक जाय जाणी राजकारण कुशीन दवरया पूण समाजकारणाक प्राधान्य दिवया अशें म्हणून हो जो कितें हे गोंयांत कितें चल्लां तें निवळ करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय प्रतिमा तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुगेली जी मनांतली जी इच्छा आसा त्यो पुराय जावच्यो अशें मागता कारण तूं जें कितें म्हणटा तें सगळें आमच्या मनाक आसतलें आमच्याय मनांतल्यो भावना त्यो आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांच्या मनांतल्यो त्योच भावना कारण
तांकां खबर आहा कितें चल्लां तें पण उलोवपी कोण ना सो तांकां कोण तरी वॉयस जाय तो वॉयस तूं जावचो. That's what I always say, that I am the voice of voiceless and I'll continue my work selfishly. तूं हांगा आयल्यार तुवें तुजी मतां मांडली, तुका देव बरें करूं. काय देव बरें करूं. आनीक गोमंतक टीव्हीच्या अशेंच आमचे हे उरूं एकमेका कडेन उलोवप असले हे जावन उरलें. आनीक तुमकां सगळ्याक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटात. आयकत रावात गोमंतक टीव्ही.